नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसानो हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळ हे कार्यक्रमांत तूं आजी सोयरे म्हूण हांगा उपस्थित आसाची कुमठेचे व्यंकटेश नारायण प्रभू हांणी हांगा आयिल्ले बद्दल तांकां स्वागत आनी नमस्कार. तर हांणी एक इंटरनॅशनल पॉवर लिफ्टर म्हणून हांव तुमकां वळख करून दिता. तांगेले कुमटेचे ने कर्नाटकाचे पूर्ण आमगेले देशाचे भारत देशाचे एक नांव तांणी ह्या खेळा निमतान वयर हाडल्या अशें सांगच्याक अभिमान दिसता. तर तुमगेले एक परिचय करून दिवका लेगीत म्हाका अशें सांगचें दिसता की कर्नाटक राज्य स्पर्धा हैदराबादांत गोवांत जाल्ली सर्व स्पर्धांक भाग घेवन तुमी प्रथम द्वितीय अशी स्थान प्राप्त केले. सध्या कॉमनवेल्थ गेम्सांत गोल्ड मेडल, मंगोलियान जाल्ली गेम्सांत वापस गोल्ड मेडल मेळ्ळा. तांगेली यशा बद्दल तांगेल खेळा बद्दल आतां आमी तांगेल्याकीची कळीत करून घेवया. तर तुमकां पयलेच प्रश्न, तुमगे घरांत कोणी ह्या खेळांत आशिल्ले? ॲक्च्युली कसं असं म्हळ्यार रे आमगेले उत्तर कन्नडा एक आफ्टर आमी एक भटकळ दांटोल नंतर आमगेल्या सायडाक आयरन गेम्साक तितलें एक म्हत्व ना आशिल्लें. बट आमगेली एक व्यायामशाला एक आसा. व्यायामशाला म्हळ्यार ऑल ओवर उत्तर कन्नडा भितर अगदी ओल्ड ती आतां 75 इयर्स जाले. 75 इयर्स बॅक आमगेले द्वारकानाथ स्वाम्यान पर्तगाळी द्वारकानाथ स्वाम्यान ते एक प्रतिश्ठ हे करून व्यायामशाला करून ते स्टार्ट केल्ली. बट ते कसं आसा व्यायामशालेचे इतिहास मस्त व्हड आसा. जाल्यार थंय हर एक आयटम आशिल्ले. आमी सानपणीर 20 वर्स मागशी अशी तेजी व्यायामशाला म्हणा, पण आतां व्यायामशाला पयलीं ते गरडी मनी आशिल्ले, ते मल्लखंब हे वट्टू आशिल्ले. थंय कसं की म्हळ्यार थंय वट्टू आमगे वेट लिफ्टिंगाचे आयटम आशिल्ले. ते एक मुले गुंपू जावन आशिल्ले, तरी ताका कोणी हे करतना नाशिल्ले. तशीच एक सडनली एक दिवस आमगेले एक कुमटा भितरीचे 20 वर्स मागशी एक रोटरी क्लबाच्यान एक फंक्शन केल्लें, पॉवर वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन केल्लें. म्हळ्यार 2000 नंतर वय 2000 99 2000 भितर एक वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन केल्लें रोटरी क्लब आनी तांचे गांवचे थोडशे लोकांनी मेळून एक साना कॉम्पिटिशन केल्लें. तें हांव पळयलें. तेन्ना तरी म्हाका कशें दिसलें आमगेल्या गांवां भितर उत्तर कन्नडा भितर हें एक गेमू ना, जाल्यार हाजी गेमाक जावं कशी ते वस्तू आसा न्ही थंय आसात ते. पण आमगेले पयलीं लोकांन ते 40 वर्स मागशी ते चुरडवान एक रोटरी टिकेट ते एक हाजी 13 वेळार ते वटू आयटम ते सन्न सन्न आयटम घेवचे खातीर लोकांनी रोडार राबून कलेक्शन करून तांणी ते हांड ओवरले. 40 वर्सां मागशी हांड ओवर आयटम तशी आसा. बट ते यूज करचे कोणाक कळना, कोणाक तेजे बद्दल माहीत ना. तरी म्हाका मात आयलें हांव कितें ह्या फिल्डान पडने वे, हांव हें कितें फिल्डान येवने वे. मागीर ताका कोणी ट्रेनर बी ना? ट्रेनर बी ना. ट्रेनराचे ते कशी हांव ट्रेनिंग घेतलें तें तुमकां दिवसा सांगता. जाल्यार ते इन्स्पिरेशन कशें जालें की म्हळ्यार हांव ते हें पळोवन तें कॉम्पिटिशन पळयलें आनी म्हाका ते एक आवड जाली. हांव कितें आयरन गेम्सान देवने वे आनी हांव बी ते एक गेम शिकने. ताजे नंतर हांव आनी वापस जिमाक गेलो. त्यानंतर कोचिंगाक ट्राय केलें. ते थंयच्यान मागीर ते एक ताजे बद्दल आशी सुरू जाली म्हाका खेळका म्हणलें. तुमगे घरान कोणी ना, एक गांवांतले व्यायामशाळेंतलो तो सामान पळोवन तुमकां ताजे ओढ आयली. आता साधारण खंयच्या वयार हे खेळाक सुरू? हांव म्हगेले 18 वर्सार 18 इयर्सार हांव व्यायामशाळेक गेल्लो. ताजे नंतर व्यायामशाळे भितर 1 वर्सभर हांव अशी थंय सिंपल जिम केलें. नंतर म्हगेली एज 19. ताजे नंतर हांव कसो केलें की म्हळ्यार हे कुमटा भितर आमगेले प्रॅक्टीस करच्या कोणीचे हांगा शिकयतलो कोणी नाचे. आनी आमगेलो कोरगांवकर मास्तर म्हूण आशिल्लो, तरी तागेले ते तो शिकिलो. बट जाल्यार तागेले ते स्टायल आसा न्ही आतांचे मॉडर्न स्टायलाक वेट लिफ्टिंगाक मॉडर्न स्टायलाक तागेले ते स्टायल ते हे जायनाशिल्लें. तर थंयच्यान हांव आलोचन केलें आनी खंय आसा तेन्ना हांव मंगळुरा आयलो. मंगळुरा हांगा आमगेले मंगळूर स्टेडियमा भितर त्या टायमार 20 वर्स मागशी मल्होत्रा म्हणून एक कोच आशिल्लो. तागेले हांव हांगा ट्रेनींग घेवचें. तेन्ना कसं करचें की सकाळीं 3:30 गंट रात्री नेत्रावती ट्रेनार चडचें, हांगा येवचें ट्रेनींग घेवचें, रात्री आनी वापस नेत्रावती कुमटा वचचें. अशी एक मस्त पंत करून घेवन हांव हाजीचे ट्रेनींग वटून घेवन आनी वापस ते गेले. थंयच्यान सुरू केलें ते जर्नी स्टार्ट जाली मागीर. खेळाची आवड सुरू जाली आनी प्रॅक्टीस स्टार्ट जाली. हागेले हांगा टॅक्नीक शिकून घेवचें आनी कुमटा वचून ते टॅक्नीक प्रॅक्टीस करचें. वीकली वन्स सांगिवचें अशी हे वटू स्टार्ट जालें. ताजे नंतर
आता हे खेळा खातीर वर्कआउट करका वय नंतर वेट मेंटेन करका मेन अशी म्हाका दिसता वय. तांचे बद्दल एक थॉट. आता कशें आसा की म्हळ्यार पॉवर लिफ्टिंगाचे आमी घेवया मागेलो बॉडी वेट 93 kg म्हळ्यार 93 kg म्हळ्यार बिलो 93 म्हळ्यार 93 ಕಿಂತ एक 50 ग्राम पुणी कमी उरका. 83 अबव 83 ಕಿಂತ 50 ग्राम जास्त उरका. 83 to 93 भितर ते उरका बॉडी वेट. तरी बॉडी वेट कमी जाल्यार आमी उबारचे वेट आसना ते बी कमी जाता. बॉडी वेट 93 अबव जाल्यार दुसरी कॅटेगरी वचका पडटा आमी खेळचे जायना. तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार आमी ऑयल फूड ना म्हणटा हे खंयचे जंक फूड खायनाशिचे नॅचरल फूड खावका. म्हळ्यार आतां सकाळीं उठून एग मागील रुटीन कशें आसा की म्हळ्यार हांव सकाळीं उठून ग्रावंडार वॉकिंगा वचचे हे वटू कर न्हू. ताजे नंतर एग ताजे नंतर थोडेशे आमी चणे बुंदील चणे म्हणटा म्हळ्यार उदकांत तिंबयल चणे ताजे नंतर मूग हे वट्टू प्रोटीन आयटम्स एक बादाम हे वट्टू प्रोटीन आयटम्स ते वट्टू हे कर न्हू नाश्ता भरशी ते खावचे. ताजे नंतर घरा कडेन कसले आमी केल्ले उरता न्ही आईन केल्ले ते आयटम आनी वापस खावचे. जाल्यार मेन अंत कसो आसा की म्हळ्यार आमकां लिफ्टिंगाक खंयचे अनुकूल आसा तेची आमी खावपा पडटा. तर खाली निमित बॉडी वेट बी जास्त जावचें ना. फस्ट थिंग म्हळ्यार बॉडी वेट जास्त जावचें ना कमी बी जावचें ना. सो ते दोनीय मेंटेन करता. ताजे नंतर आमी उबारच्याक आमकां अनुकूल जाय तशी म्हळ्यार प्रोटीन्स खंयच्यान मेळका विटामिन्स खंयच्यान जेवका ते आयटम आमी ते फुडा भितर ते आमी पळोवन घेवपा पडटा. आतां शिता भितर कार्ब्स उरता बटाटो हाजे भितर कार्ब्स उरता ते कार्ब्स घेवका. ताजे नंतर विटामिन्स जेवका मिनरल्स जेवकाचे हे वट्टू मनशार बॉडींत जो उरता न्ही ते पुरो तेका आमी सप्लाय करूंक पडटा. अशें खंयची खंयची एक प्लेट मुखार आयले म्हणून खावचे नाही खावकले विचार कर. वय वय आज आईन कसकी एक आयटम केला बरे रुचीचे म्हणजे हे तशी यूज करचे बी जायना. तशें म्हणून हर एक आयटम ताजे भितर प्रोटीन आसा की कितें यूज आसा की कितें खाल्यार म्हूण सांगून आमी आलोचन करपा पडटा. अशें हे खेळान तो गेल्यार मुखार चडून अशें स्कोप आसा की वय वेट लिफ्टिंगान तूं पॉवर लिफ्टिंगान 100% स्कोप आसा. कशें आसा की म्हळ्यार ज्युनियर सब ज्युनियर सिनियर मास्टर्स अशी 4 कॅटेगरी आसा. 13 वर्सां भितरी 17 वर्सां भितरी 21 इयर्सा भितरी चिल्ली चेडूर चेले चेडूर हांकां वटू लोकांक ते एक एज टायम आसा. त्या टायमार आमी अचिवमेंट केले रे म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल सब ज्युनियर 17 वर्सां भितर घेतले तरी ताका ते एक अचिवमेंट तांकां स्टेट नॅशनल अचिवमेंट पळयल्यार कॉलेजस न्ही ताका एडॉप्ट करून घेता. म्हळ्यार तुगेलो फुल्ल एज्युकेशना खर्च आमी पळोवंक घेता तूं आमगेलो कॉलेज जाल्या का खेळका. सो ताजे नंतर सिनियरा भितर गेलो तरी रेल्वेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपोज म्हळ्यार रेल्वेस एअरफोर्स मिलिटरी पोस्टल डिपार्टमेंट ही वटूच गव्हर्मेंट आमगेली एक अचिवमेंट पळोवन आमी तांकां एप्रोच जावका म्हळ्यार तांणी कॉल फॉलो करताचे. पॉवर लिफ्टिंगा भितर इतले जावका वेट लिफ्टिंगा भितर इतले लोक जावपाचे तांणी कॉल फॉलो करता. इमिडिएट तांणी कसले आलोचना आमकां खाली अचिवमेंट पळयताचे तेन्ना आमकां तांणी हे करून घेताचे. लायफ कशें आसा की म्हळ्यार आमी तांकां एप्रोच जावन आमगेलें साधन करून घेवन आमी साधन दाखयल्यार 100% आसा. आमी साधन कर नाशिचे म्हाका येवन गव्हर्मेंट आप व्हरतले इम्पॉसिबल. आता तुमगेले हे खेळाचे चालत असताना मग ते तुमकां एक हेल्थ प्रॉब्लेम आयले म्हणून आयकलें ते कशें जालें आनी तातूंतल्यान तुमी वयर येवन वापस खेळ सोर कशें केलो. तुमकां सांगता म्हळ्यार 2020 भितर हांव पॉवर वेट लिफ्टिंग स्टार्ट केलें. मनशार माथ्या भितर एक कीड म्हणत उरता म्हळ्यार अशें एक जुनून म्हळ्यार एक आमी करका छल करका म्हळ्यार एक माथ्या उरता. कुमटा सावन हांगा येवन प्रॅक्टीस करचे एक तितलो पसून आश आशिल्लो मनूश हांव. सडनली एक सान एक्सिडेंट जालें दोळ्या मार जालो ओके तो विशय जालो जाल्यार त्या टायमार डॉक्टर कन्सल्ट केले तो म्हणचलो नाका थोडे दिवस गॅप कर. एक मनशाक गॅप एक थोडे दिवस करीत हे मागीर मस्त वर्ष गॅप जाले इट्स टेक 15 years गॅप जालें म्हाका. तेन्ना हांव कसो केलें मना लागलो हांव इतलो प्रयत्न करूं इतले एक अचिवमेंट करका म्हण आलोचन कर. त्या टायमार 2020 भितर 2 times हांव युनिवर्सिटी चॅम्पियन 1 time वेट लिफ्टिंगा भितर देन 2 times ओपन स्टेट चॅम्पियन हांव म्हळ्यार मागीर एजान भितर अशें वटू इतले अचिवमेंट कर. काही ते गांवां भितर बी ताजे बद्दल आयरन गेम्साक उत नाशिल्ले. त्या टायमार हांव इतले प्रॅक्टीस करून इतले हे करून बी जी एक सान प्रॉब्लेम आमी ते स्टॉप करचे न्ही तरी हांव आनी वापस आमगेले दोळे डॉक्टर हुबळी जोशी आशिल्लो तागेले वचून रिकन्सल्ट केले. अशें तूं स्टेप बाय वच म्हळ्यार आनी वापस नर्व वेन्स डॅमेज जावचे ना. सो तुका फिलींग बरें दिसता आसा तूं प्रॉब्लेम ना तूं तेका कंटिन्यू.
ते डॉक्टर कन्सल्ट करून आनी वापस 2016 आमी तर स्टार्ट केली ही जर्नी. 2016 आमी तर जर्नी अशी स्टार्ट केली की म्हळ्यार एक सांजचे अंबे घालून चमकता पळय तशी आनी वापस स्टार्ट परत नवीन नवीन म्हळ्यार मागीर मस्त टायम घेतलो न्ही. मनशान कसं जाता एक एज जाल्या नंतर तांगेलें ब्लड सर्क्युलेशन आतां दिवसान तूं हे BP शुगर हे ओटू गांवांत आशिल्ले टायमार आमी आनी वापस ते ओटूची इग्नोर करतशें बी ना. ते ओटूच हे कर न्हू आनी वापस गेम आनी वापस स्टार्ट केलो. देवान आमगेले हे स्टेजार हाडून राबयले आज. आत्ताच्या जनरेशनाक हे गेम्सांत इंटरेस्ट आसा की आतां मस्त लोकांक क्रिकेट तो नंतर चेस बी मस्त खेळच्या वतात तशी हे खेळाक चेडवांक इंटरेस्ट आसा की 100% आसा. कसं जालें की म्हळ्यार इंटरेस्ट कशें आसा की म्हळ्यार कर का म्हळ्यार प्रत्येकला इंटरेस्ट आसाची जाल्यार आमी तांकां वातावरण सृश्टी करून दिवका. आमगेले एक गव्हर्मेंट म्हणटा ना आमी एक गांवचे हिरिय व्यक्तीगळू तांगेले गांवचे आमी तांकां एक वातावरण आतां खंयचो एक चेडाक ताका तोगेल कसर आवड आसा ती आवड आमी ताका हे करून दिल्यार तो ते आमी ते एक फिल्डान तो 100% येता आनी ताका आवड आसा. आतां कुमटा भितरी पळया आमी पयलीं हांव एकलो आशिल्लो पॉवर लिफ्टर. आतां 9 लोक तयार जाले. ताजी भायर एक 3 ते 4-5 चिल्ल्यान बी आमकां अप्रोच जाले सर नांव बरतले म्हणून तांणी अप्रोच जावन आतां ऑलरेडी 2 चिल्ली तयार जाल्ले आसाचे. पयर स्टेट लेवल एक भितर फर्स्ट प्लेस जाला तिगेले. तशीच आमी एक वातावरण सृश्टी करून तांकां आमी एडवायस करता की म्हळ्यार हांत भितर तुमगेलो फ्युचर आसा तुमकां हांत भितर नेम एंड फेम मेळटा सो तुमी येया म्हणून तांकां आमी आपोवन हाडल्यार एक मार्गदर्शन दिल्यार खंयचे एक मनशाक बी बरें करी. तशीच आमी मार्गदर्शन दिवन ह्या फिल्डा आपो हाडीत आनी येवच्या बी रेडी आसाचे. बरें आसा. कर्नाटक पॉवर लिफ्टिंग असोसिएशन म्हणून आसा ताचे निमतान कसले उपयोग जाता वय. आतां आमी फर्स्ट ऑफ ऑल कसो आसा की म्हळ्यार एक डिस्ट्रिक्टा भितर आमी एक एसोसिएशन उरता. ते डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशनांतल्यान आमी विन जावन कर्नाटका पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशन एक्चुअली ताजी मूळ आमगेली ताजी कर्नाटका पॉवर लिफ्ट हे मंगळुरांत ताजी प्रेसिडेंट जो आसा सतीश कुमार कुद्रोळी म्हणून तो आमगेले पॉवर लिफ्टिंग इंडियाज बी तो प्रेसिडेंट आसा. ते ताणें हे ओट्टू आमगेले पुरा पॉवर लिफ्टिंग जो आसलें तागेले ताणें हे करचें सांबाळचें पुरा. तशीच आमी डिस्ट्रिक्ट लेवल विन जावन येना पण तो स्टेट लेवलाक आमी वचून खेळका. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट लेवलाक विन जालें तर स्टेट टीम आमकां सिलेक्शन करता. नॅशनल्स वचच्याक नॅशनल्स टीम इंटरनॅशनल वचच्याक सिलेक्शन करता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमी स्टेट टिमा बरशीची बरे अप्रोच जावन तांगेले आमी सिलेक्शन लेटर घेवन तरी हे आमगेले जॉब आतां आमी मास्टर्साक खेळचे तरी दुसरे सब ज्युनियर हानी वटू खेळचे असल्यार स्टेट लेवलाचे अप्रोच लेटर जाल्या नंतर तांगे लेटर घेवका. त्यानंतर ते आमी खंय जॉबाक की स्कुलाक की कॉलेजाक आमी ते दिवका पडटा. खंयच्याक फर्स्ट आमगे स्टेट पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशनूच मेन आमकां कर्नाटका स्टेट पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशन मेन. तांगेल गायडन्स नाशे आमी खंय मुखार वता तशें ना अशें. आता अनेक खेळांत ते बँड मेडिसिन घेताची म्हणून अशें आमी आयकतात ते अयोग्य तर ताचे बद्दल एक थोडें सांगा. आतां कसो आसा की म्हळ्यार आमी पुरा आतां घरा कडेन नॅचरली फूड तयार करता. आतां आमी एक आतां नवीन फार्मा कॉम्बे म्हणटा आमी. फार्मा कॉम्बे कशी इंजेक्शन ना कसं दिलशे ते ग्रोथ जावन ते रेडी जाता. तशी हांगा कसं आसा की म्हळ्यार नॅचरल फूड घेवन बी करीत करल्यार इट्स टेक अ लॉंग टायम. मनशा लायफाक बरें अनुकूल जावन तेंगे मस्त वर्स पासून ताणें हें करतात. आतां हे नवीन ट्रेंड सुरू जाले थोडे एनोबॉलीक ना म्हणटा थोडे स्टेरॉयड्स हे वटू घेवचे सुरू जाय. हाजी कितले सायड इफेक्ट आसा की म्हळ्यार तो एक सम टायम पासून तो शायन जाता. ते तेजी मेडिसिना पवर देवन तेगेलो जीवन आसलें नरकय हातून सुरू जाता. आतां हे यंग जनरेशनाक ताजी चाळी थोडेशें लागून येयल्लो आसा. मागीर हे यंग जनरेशनाक रिक्वेस्ट कशें की म्हळ्यार डोप हे वटूची ताजे बद्दल तुमी वचच्याक ना करच्याक ना. आनी कसो आसा की म्हळ्यार आज आमी एक सान म्हणटार आमी हे करीत हे डोप यूज केलो कसो की विन जालो जाल्यार भायली तरी इंटरनॅशनल वचचे असल्यार ताजी तुमकां तरी ते डोप कंटेंट्स तर मेळ्ळे रे म्हळ्यार बॅन जाता. लायफ टोटल वेस्ट जावन तेगेलें एक पण स्पोर्ट्सांत बॅन जावन तेगेलें एक हे म्हळ्यार एज्युकेशन करियर पुरो तेगेलें थंय चेंज जाता. ताच्यान कसो आसा की म्हळ्यार तेगेले ताणें फाल्यां खंयचेय हांत भितर वचून बी तेगेलें हें करचें जायना. हे वटू डोप आतां आमी कशें आसा की म्हळ्यार नॅशनल एंटी डोपिंग एजन्सी ते नाडा नॅशनल एंटी डोपिंग एजन्सी नाडा इंडियाचे वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजन्सी ही वट्टू एजन्सी आमगेले
आम्ही लगताची खंय कॉम्पिटिशन गेल्यार आम्ही गेलो उबारलो वेट उबारलो आयलो म्हण ना आमगेले हर एक तांणी चक्कर दवरतात हागेले एटिट्यूड कशी हागेले उबारची कशी हाणे यूज केल्या की ना ते प्रत्येक तांणी पळयतात. सो तांणी आमी तरी तांणी डोप हांते भितर शिरकले रे फर्स्ट ऑफ ऑल देशा नांव बी वायट ताजे नंतर आमगेले इतले वटू अचिवमेंट केलेली बी वेस्ट जातना ते वटू करच्याक ना. आनी हे म्हगेले एक यंग जनरेशनाक ना स्पोर्ट्समॅनाक म्हगेली एक रिक्वेस्ट की म्हळ्यार एज अ नॅचरल केले रे बरें नॅचरल केल्ल्यान तूं लायफ आसा हे तुमगेले फुल्ल लायफ पसून तुमी नॅचरली घेवन वचीत हे ते डोप यूज करून एक कॉम्पिटिशन की 2 कॉम्पिटिशन विन जावन फाल्यां फ्युचर एंड करिंगचे ते वाटेन वच नाका म्हूण म्हगेले ते आयचे यंग जनरेशनाक म्हगेले रिक्वेस्ट. बरें एडवायस दिली तुम्ही. आतां पळय घरचे फूड खावन तुम्ही केल्यार तुमगेलें आरोग्य बी बरें उरलें आनी तुमकां एक प्रगती करच्याक बरें जालें. आनी धैर्यान आमी खंयचेय कॉम्पिटिशनाक गेलो हांव खंयचेय डोप यूज केलो ना म्हूण धैर्यान हांव स्टेजार चडीत नाजाल्यार हांव कसो करता हांव एक गिल्टी फील करता म्हळ्यार मागीर मना भितर म्हाका उतरता हांव चूक केला ह्या भितर कसकी केला थंय डोप चेक केला ना जाल्यार बी तुगेलें मन म्हळ्यार हें करता न्ही तांचे भितर तें कळटा की हांव एक डोप यूज केला हांगा कसकी केला म्हणून ते वटू करच्याक ना अशें फर्स्ट ऑफ ऑल. खंयचे खेळाक अशी स्पॉन्सर करताची कंपनी जावं किंवा तर तुमकां कोणी अशी स्पॉन्सर केल्या इंटरनॅशनल लेवला वच केलें. वय 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 आतां कशें आसा हांव फस्ट 2016 भितर एक तुमकां सांगता म्हळ्यार एक स्टेट लेवल हांगा विन जालो त्या नंतर गोवांत एक नॅशनल्स विन जालो त्या नंतर म्हाका सिलेक्शन लेटर आयलें एशियन चॅम्पियनशीप फस्ट म्हगेलें इंटरनॅशनल ते एशियन सांगा अल्पुझान गेली ते केरळा अल्पुझा थंय म्हाका सिलेक्शन लेटर आयलें तूं इंटरनॅशनल खेळचें आसल्यार तूं सिलेक्शन जालां आसा यो म्हणून. तेन्ना म्हगेलें फायनान्शियल बॅकग्रावंड म्हळ्यार बेगीन मिडल क्लास फॅमिली आमगेली जाल्यार हांव कशें केलें की म्हळ्यार आतां कशें करचें तेन्ना आमगेली किट्ट म्हळ्यार पॉवर लिफ्टींग किट्ट म्हणटाचे आमी पॉवर लिफ्टींग किट्ट म्हण सांगल्यार ते मस्त कॉस्टली आयटम्स उरतात तांतूं ते किट्ट आनी हांगा एंट्रन्स फी वच्चे येवचे फूड म्हणून बेगीन बिग अमावंट आशिल्लो. तेन्ना त्या टायमार हांव कशें केलें की म्हळ्यार कुमटा भितर कॅनरा सारस्वत बँक आसा एक तांगे एक लेटर दिलें सर हांव अशें इंटरनॅशनल वता आसा तुमी म्हाका तुमगेल्या बँका तर्फेन म्हाका सहाय धन जावका कॅनरा सारस्वत क्रेडीट सौहार्द सहकारी कुमटा तांकां हांव तांणी म्हाका एक बिग अमावंट दिलो आनी सांगलें की म्हळ्यार हे चॅम्पियनशिपाक तुगेलें कसं लागता तें आमी पळोवंक येताची. सो तांणी तें पुरा बेर केलें. त्यात नंतर कसं जालें की म्हळ्यार ते एशियन चॅम्पियनशिपाक वचून आयले नंतर आनी एक सिलेक्शन लेटर तूं कॉमनवेल्था सिलेक्शन जाला ते ही जर्नी स्टार्ट जाले नंतर आनी वापस म्हाका येवच्याक मन येना कसलें जावं ना हांव करतलोच म्हणजे एक माते आयले नंतर कितें ते म्हाका येवचें जायना. आनी हे एक तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी इतले वर्ष कश्ट केल्ल्याक आतां एक मार्ग मेळता जाल्यार ते कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशीप आशिल्ले न्यूझिलंडाक हांगा थोडे आमी एंट्री फी बी भरची उरता त्या नंतर वच्चे येवचे खर्च ते मस्त खर्च आशिल्लो तेन्ना कशी आलोचना करची म्हूण सांगून जायना. पण तो गांवचे हांव एक थोडे कुमटे गांवचे थोडेशे लोकांक एप्रोच जालो त्या नंतर एक आनीक आमी संघ संस्थेक एप्रोच जायना पण तांणी म्हाका सहाय केलें. ओके न्यूझिलंडा वचून आयलो खुशी जालें. तशी थोडे दिवसात आनी वापस ऑफर लेटर आयलें की वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा सिलेक्शन मेळ्ळें मंगोलिया यो म्हणून. आतां ऑलरेडी थोडे म्हगेले हातांत तुलें हांगा म्हळ्यार अशी थोडे सेविंग्स फंड वटो तातूंतल्यान हांव वर्ल्ड न्यूझिलंडा वचून आयिल्लो आसा. सडनली आनी 7-8 म्हयने भितर आनी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक कशें करचें म्हूण सांगून हांव हें करना. पण मंगळूरचे आमगेले यूथ ऑफ GSB तांकां हांव एप्रोच जालो. थंय शेणे माम म्हण नरेश शेणे माम आसा तांकां हांव एप्रोच जालो सर हांव अशें स्वते आसा. तरी तो म्हणलो अडना आमी आलोचना करताची आमकां थोडो टायम दिया म्हणून. तरी तो आमगेले एचिवमेंट्स हे वट्टू घेतलो एचिवमेंट्स घेना पण तांणी म्हाका एक दीस फोन केलो तूं मंगळूर येवचें जातलें वे की अडना सर हांव येता म्हण. तरी इन बिटवीन कसं जालें की म्हळ्यार तांगेले यूथ ऑफ GSB ते सायटार तरी फुरा मागीर तांगेले हें केलें म्हळ्यार तांगेले इन्फॉर्मेशन सेंड केलें तांणी पर्सनल लोकांक थोडो अमावंट घालो म्हळ्यार तांगेले अनुकूलते प्रकार तांणी थोडो अमावंट घालो तांकां बी ह्या टायमार म्हगेलो धन्यवाद आसा. तरी तांणी एक दिवस मंगळूर येवचें जातलें की म्हणून फोन करून विचारलो. तर हांव एक आनी म्हाका कसलें आपयताची म्हणून म्हाका एक कसलें मातें गेलें ना सीदा आयलो. ताणें पळयल्यार हांगचे मंगळूर MLA वेदव्यास कामत मामाक मागीर बरशी मीट केलें. तांणी म्हाका त्या टायमार वचचे वेळार एक बरें बिग अमावंट म्हाका कामत मामान स्पॉन्सर केलें. तशी आमगेले एक कसाल की म्हळ्यार हांगचे कुमटे गांवचे गण्य व्यक्ती लोकांना आनी थोडे आमगेले पॉलिटिकल लिडरान म्हाका आमगेले लेखाक थोडे दवर म्हणून सांगून तांणी बी म्हाका सहाय धन केलो हें वट्टू जालें.
फर्स्ट ऑफ ऑल कसं की म्हळ्यार खंयचे सहाय धन ना कशी कसं आस की म्हळ्यार गांवां भितर आमगेले एक गुडविल आमी दवरून घेवपा पडटा. ते गुडविल कशे आहेत की म्हळ्यार आमगेले गुरुवरी आले नाजाल्यार आमगेले देवा आले तांगेले ಒಟ್ಟು आमगेले देवा आले गुरुवरी आले स्वामी आले ಒಟ್ಟು आशीर्वाद उरल्यार मात्र हे ಒಟ್ಟು एक जावचे आसा. तांगेले एक आशीर्वाद मेळ्ळो ताजे नंतर हांगे लोकांक एक स्पॉन्सरशीप मेळ्ळें. सो हे हाजे मागीर इतलो व्हड चॅम्पियनशिपा भितर वचून हेच्याक सगळे एक देव आनी हे आमगेले स्पॉन्सरशीप लोकांले आशीर्वादान हे मागीर एक जाल्लो आसा देव आणि गुरुले साथ उरला रे बाकी उठू जुळण येता. तर आमी हांव खंयचे मागीर एक मनांत विशय उरो ना कसले उरो हांव फस्ट मागीर गुरू कडेन दवरचे ताजे नंतर सायबिणी कडे आमी देवा कडेन म्हणटा आमी सायबिणी म्हणटा सायबिणी कडेन दवरून रिक्वेस्ट केले शिवाय मुखार वतना. सो तांगेले एक आशीर्वाद आसा देखून ते हे एक जावच्याक साध्य जालें मागीर वाट गेले. आता पळय आता इतलो त्रास घेवन व्यवस्था कर न्हू तुम्ही गेले आणि गोल्ड मेडल मेळ्ळें. आता आमी टीव्हीन पळयता खंयचे स्पोर्ट्समॅनाक गोल्ड मेडल मेळून भितर ते हातांत एक इंडिया फ्लॅग आणि मागशी राष्ट्रगीत तेन्ना आमकांच एक नमून आंगार कांटा येयल्यार जाता मेळिल्ले दुसऱ्या उरता तर आमगे भारताक मेळ्ळें म्हणून त्या खुशीन आंगार कांटा येता. आता तुमकां स्वता मेळ्ळें तेन्ना तुमगेलो हांव आतां कसं म्हणत की म्हळ्यार खंयचे एक वस्तू आतां हो एक वस्तू सुरळीत जेवण मेळ्ळो बाबा हाजी व्हॅल्यू गुर्तूर ना. सिंपल जेवण मेळ्ळो कष्ट कोर कोण मनुष्य फायनान्शियली एक सांगता ना हांव आनी फायनान्स एक मॅटर न्हय आनी प्रॅक्टीस एक कॉम्पिटिशना वच्चास म्हळ्यार सांगल्यार तुमकां डिटेल सांगता म्हळ्यार एक कॉम्पिटिशना वच्चे म्हळ्यार इंटरनॅशनल वच्चास म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेळता एवरी इयर कितें म्हळ्यार इसवी 2022-23 चेंज जालो बाबा आनी तांणी पुरे ते चेक करतात स्टेट खेळता. स्टेटा भितर हांव हांगा आमगेले कुमटा भितर आमी अरेंज केल्ले स्टेट लेवल विन जालो. स्टेट लेवल विन जाले नंतर ताका नॅशनल्साक सिलेक्शन मेळ्ळें. नॅशनल आंध्र प्रदेशाचे GMRIT ती व्हड इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी द बिगेस्ट टेक्नॉलॉजी ती थंय बी ते तेंगेले कॅम्पसा भितर नॅशनल चॅम्पियनशीप आशिल्ले थंय विन जालो. ताजे नंतर हे ಒಟ್ಟು जाले नंतर आनी वापस सिलेक्शन हांगेले पयलीं बॅकग्रावंड कसले हांगेले हाणें कसो डोप यूज केले की कितें हे ಒಟ್ಟು चेकिंग ताजे नंतर हांगेले किट कशें आसा किट यूज करचे म्हळ्यार किट म्हळ्यार आमी घालचे कॉस्ट्यूम आसाचे ताजे नंतर ते कॉस्ट्यूम कशें आसा गेले एक इंटरनॅशनल सँडवीच म्हळ्यार हर एक चेक करता तेणी डोप जाले हे जाले ताजी हे ಒಟ್ಟು सोड न्हू आनी कशें की म्हळ्यार हागेले बॉडी भितर म्हळ्यार वच्चे वेळार हाका BP आसा की कितें शुगर आसा की कितें हे ಒಟ್ಟು तांणी स्टडी करतात हेल्थ इश्यू पुरो चेक करतात. आमगेले जिवाकिंत जास्त जबाबदारी तांकां करता एसोसिएशना बरोबर ते ಒಟ್ಟು चेक करून हे इतले एग्जाम पास करून लास्ट आमकां एक वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक आमगेले देशाचे आमी इतले सायन हांत पोजिशनांतल्यान वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा येवन हे इतले अचिवमेंट जावपाक गेले रे इतले प्रयत्न केले नंतर ते देवान दिवचे आमकां ते एक आसने ते सुवर्ण अवकाश जिवना मेळ्ळो ते अंत विसरचे जाय ना ते तसले एक क्षण त्या टायमार खंयचो एक मनुष्य जाल्यार ते दोळ्या उदय येवची तसले एक क्षण तो ते उरचे एक 2 मिनिट क्षण जाल्यार ताजे मागशीचे हिन्नले असले ते भारी डीप उरता अशें. आनी कसं आता आमी एक यंग टायमार हे केलें बाबा ते चलता म्हाका तर म्हगेले 82 इसवी म्हाका 40 जाले 41 एजार बी आमी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा वचून हे खेळले म्हळ्यार म्हाका तर मास्टर्स म्हणटा 40 जावन मास्टर्स म्हणटात वचून आमी ते खेळ घेवन देशा खातीर हाडले रे ताजीच ती देवान दिली गॉड गिफ्ट सोडले रे आशीर्वाद सोडले आनी कसले ना ते मेन म्हळ्यार देशा खातीर हांव खेळका म्हणून एक किच्चू ते माथ्यांत आसने ते उरल्यार मात्र हे साधन जाता आनी ते हे जाता अशें. बरोबर आसा तितले तुमी पॅशन तितले तुमी हट अशें कर न्हू ते साध्य करून दाखयलें आसा. तर हांगा थोडे तुमगेले फोटोज आसात आमगे लागीं ते हांगा दाखयतले ते खंयचे संदर्भार म्हणून तुमी आतां सांगा. हे आमी पयर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक मंगोलिया भितर मंगोलियांत कशें आसा की म्हळ्यार देवान आनी ಒಟ್ಟು लोकल आशिर्वादान म्हाका स्क्वॉट इव्हेंटा भितर गोल्ड मेडल जाले डेड लिफ्ट इव्हेंटा भितर सिल्वर आनी हे भितर सिल्वर जाले. बट हांव कसो करता की म्हळ्यार मागेली एक आशा म्हाका आसने 300 kg स्क्वॉट करचे आशिल्ले जाल्यार ते थंयचे वातावरण
मंगोलिया भितर मस्त कोल्ड आशिल्लें तें मागीर ते म्हाका समाधान हांव केलेलें म्हाका समाधान ना मागीर मना भितर एक म्हाका फील म्हाका बरें जावपाचें बरें करता म्हणलें आशिल्लें मागीर बेस्ट स्क्वॉट 300 kg जाल्यार हांव ते 265 270 पसून केलें तें जाल्यार आनीक 30 kg करचें तें मागीर सामर्थ्य आशिल्लें जालीं ना म्हणलें बेजार आसा जाल्यार नेक्स्ट टायम आनी वापस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप प्रॅक्टीस करून ते आनी वापस हेची फ्लॅग धरचेची हे आसा जाऊ जाल्यार तांतूं ते 2 मेडल दिसता मग एक गोल्ड मेडल स्क्वॉट इव्हेंट स्क्वॉट म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार खांद्यार बार दवर न्हू म्हळ्यार वेट लिफ्टिंग बार उरणे ते बसून उठिल्ले स्क्वॉट बेंच प्रेस म्हळ्यार न्हिदून अशी बेंच हे ताज नंतर डेड लिफ्ट म्हळ्यार नेला सावन वयर उबारचे डेड लिफ्ट हे तिनची वेगवेगळे हे ते इव्हेंट्स बट ते तिनय कुडसील वेट असणे ते ओवरऑल मेडल सो ताज नंतर म्हाका स्क्वॉटा भितर गोल्ड ताज नंतर भितर डेड लिफ्टा भितर सिल्वर ओवरऑल सिल्वर जालें ते अशें 3 मेडल आसात तशें अच्छा अच्छा अशें करून 3 हय हे खंयचे हे पयलीं एशियन चॅम्पियनशिपा भितर आमगेले केरळा फर्स्ट मागीर एशियन चॅम्पियनशिपा गेले टायमार ताजी मेडल ते तुम्ही तावडी सांगिल्ले म्हणजे 4 चार सेम उरता तो आता हे पळय हे मैली गेल्लो म्हळ्यार वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा वच्चाक हे विक्टरी स्टँडार आपचे देखून वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा वचचे पळय आता मी राजम इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आंध्र प्रदेश राजम आंध्र प्रदेश जिल्हे विशाखपट्टणम राज्य विशाखपट्टणमाचे राज्य म्हणील तालुको तांचे भितर GMR ऑफ इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी थंय जाल्लें हे कॉम्पिटिशन आहे आणि ते भितर फर्स्ट प्लेस करून हांवें 290 kg स्क्वॉट करून नॅशनल रेकॉर्ड केलं ते 290 kg मागीर बेस्ट 300 जाल्यार बी हांव 290 kg नॅशनल सांतू केला 290 kg स्क्वॉट करून नॅशनल रेकॉर्ड करून डेड लिफ्टा भितर बी नॅशनल रेकॉर्ड करून ओवरऑल 3 हाती भितर बी ते हे कॉम्पिटिशना भितर 3 नॅशनल रेकॉर्ड्स केला हांवें हे मागेले जिवनाचे एक बेस्ट अविस्मरणीय नॅशनलचा म्हणटात नंतर हे वर्ल्ड चॅम्पियनशिपांतले एक क्लासीक इव्हेंट म्हळ्यार सांगल्यार हांवें स्पेशली ऑफ हे तुमकां कळका म्हूण सांगून कितें सांगितलें की म्हळ्यार आमगेलो तो क्लासीक एंड इक्विप्ड 2 आसा पॉवर लिफ्टिंगा भितरची क्लासीक एंड इक्विप्ड क्लासीक म्हळ्यार विदाउट कॉस्ट्यूम कसलें उरना खाली एक सिंगलेट म्हणटा सिंगलेट घालून एक बेल्ट ते सोडल्यार आनी कसलेय घालनाशिचे डायरेक्ट लिफ्ट करचे क्लासीक इव्हेंटा भितर म्हाका ब्रोंज मेडल जाल्ले क्लासीक इव्हेंट म्हळ्यार कसं म्हणून कळचे खातीरची ते हे एक फोट दिल्लो हांवें ताजे भितर म्हाका ब्रोंज मेडल जाले तो फर्स्टाचेर आबिल्लो उझबेकिस्तानचो आनी ह्या सायडाचें म्हणून याद येता ना थर्ड म्हाका ब्रोंज मेडल जाले क्लासीक इव्हेंट मस्त कठीण ते सो ते हे वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा भितर ब्रोंज मेडल जाले नेक्स्ट हे कॉमनवेल्थ न्यूझीलँडाचे कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिपा भितर गोल्ड मेडल न्यूझीलँडांत कशें आसा की म्हळ्यार देवान म्हाका थंय एक बरें हे कशें केलें की म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूझीलँडा वतना पण थंय थंय बी तशी मस्त शिंय जाल्यार आमकां एक वार पयलें आमी थंय गेलेले हय एक वार पयलें आमी थंय शिंया भितर एक वार पयलीं गेल्ले जाल्यार थंय म्हगेलें बेस्ट लिफ्ट जालें तें कितें की म्हळ्यार आमी एक वार पयलीं वचच्या देखून म्हाका ते बॉडी सेट जालें आमी थंय म्हगेलें बेस्ट लिफ्ट जावन हांव खाली आश केली कशें की म्हळ्यार खाली म्हाका एक म्हगेले कॅटेगरी गोल्ड मेडल जालें पुरो म्हणून सांगून थंय वचून पळयता म्हगेले अचिवमेंटाक म्हाका ते स्ट्रॉंग मॅन बी जाले स्ट्रॉंग मॅन म्हळ्यार कशें आसा M1 कॅटेगरी M1 म्हळ्यार 40 वर्सां 50 वर्सां एक M1 म्हणटा ताका तांचे भितर 59 66 बॉडी वेट 59 66 74 83 93 105 120 120 प्लस इतले बॉडी वेट कॅटेगरी आसा इतले बॉडी वेट कॅटेगरीच्यान ओट्टू लोकांक उबारिल्ले वेट भागिले तागेले बॉडी वेट लिफ्टिंग वेट भागिले बॉडी वेट ते करून तांणी पॉयंट्स काडतात पॉयंट्स काडले नंतर तांचे भितर बेस्ट लिफ्टर कोण अशें काडतात हे कॉमनवेल्था भितर आनीक म्हगेले अचिवमेंट कशें म्हळ्यार आनी बेस्ट लिफ्टर एवॉर्ड म्हाका मेळ्ळे आसा ओके हे तुम्ही मेडल मेळ्ळो वापस ते गांव आयिल्ले नंतर कुमटाचे समस्त नागरिक आनी वट्टूची आमगेले एक जिल्हा आडळीत तालुका आडळीत आनी भितर ते फोटो भितर दिसले ना जाल्यार बीची तांचे भितर प्रत्येक आमगेले जिम्माज म्हणटा आनी आमगेले पुरसभे आमगेले व्यायामशाला कशें आसा की म्हळ्यार आमगेले प्रायवेट न्ही
पुरसभे अंडर आसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाच्या अंडर आसा ते तांणी पुरसभेच्यान आज पासून तांणी केलेले शाल सुरू केली कोणी जाल्यार बीची जाल्यार तांगेर अंडर आसते पुरा तांणी पुरा ते मेंटेनन्स पुरा तांणी करचे ते पुरसभेचे बाकी सदस्य आणि त्याचे पुरसभे हांनी अध्यक्ष आणि आमगे तालुका आडळीत आणि देन जिल्हा आडळीत हे ಒಟ್ಟು लोकांनी मेळ्ळो कुमटा आमी ते ग्रँड जावन म्हाका वेलकम केल्ले कित्याक म्हळ्यार कॉमनवेल्थाचे अचिव्हमेंट अशें आशिल्लें की म्हळ्यार खाली गोल्ड मेडल विथ स्ट्रॉंग मॅन अवॉर्ड जाल्ले म्हाका सो तांणी म्हाका बरें करून वेलकम केल्ले ते तांगेले ते एक वेलकम केल्ल्याक म्हाका हांव आजी पासून तांगेले चिरऋणीची कुमटे गांवचे समस्त लोकांक हांव चिरऋणीची कित्याक तांगेल्या आशिर्वादानच जाल्लें आसा अशें न्ही प्रत्येकाले एक बरे भावना उरता आमगेल गांवाचे नाव वयर येवका म्हणून आता तुम्ही आणि तुमगेले एक सप्पन आसा 300 केजीन तो आणि ते तुमगेल पूर्ण जावो तुमकां थंय बी गोल्ड मेडल मेळ्ळो ही सदिच्छा व्यक्त कर न्हू हांव आज हांगा राबयत आसा सो आमगेल वीक्षकांक अनेक पंत धन्यवाद तुमकां बी हांगा येयले बद्दल धन्यवाद थँक्यू